कार्यकर्त्यांक रावचे पडले हे जातकच कार्यकर्त्यांक संबोधित करपाक ते खालीगांव कमिटी हॉलांत वयतले थंय बरगस्त कार्यकर्ते भरिल्ले आसतात जालें म्हणत जाल्यार आज आमचे पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे पी नड्डाजी येवपाचे आशिल्ले पण आज दोन राज्यांचे निवडणुका आसा आनी विविध मिटींग आनी कॅबिनेट मिटींग आसा म्हणून ते पावूंक शकले ना म्हणून आज आमचे देवेंद्र फडणवीस आसा हे कार्यालय हे आमचे स्टेटीचे कार्यालय आसतलें आनी हाच्या भितर सगळ्यो मॉडर्न सुविधा हे त्या कार्यालया भितर आसतले ई लायब्ररी आसतली कॉन्फरन्स हॉल रिसर्च सेंटर म्हणजे विविध हे आणि एखादे आमचो भारतीय जनता पार्टीचे एखादे वरिष्ठ नेते येतात तेन्ना थंयसर रावपाची व्यवस्था आणि त्यामुळे बरेच सुसज्ज असे ग्राउंड प्लस 3 असे कार्यालय असून त्यातून सगळ्यो सुविधा हे उपलब्ध असतले आणि खास करून आमच्या कार्यकर्त्यांक एक अभिमानाची गोष्ट आसा की एक नवे स्वतःचे असे कार्यालय भारतीय जनता पार्टीचे ज्या गोवा प्रदेशा भितर आनी सुरू करतात ते करपाक पूर्णपणे केंद्रान आमच्या सहाय्यता केल्ली आसा जागो घेवपा पासून आता बांदकाम बऱ्या तरेन सुरू जालें 2027च्या निवडणुकी पयलीं आमी हें करूं एस्टिमेट कॉस्ट कसो बीन कितें एस्टिमेट कॉस्ट डिपेंड कितें आसा तो तरी पण एक थोडो कमीत कमी खर्चान करप असो आमचो प्लॅन आसा तर एक्झॅक्ट खर्च कितलो आसलो तो तुमकां हांव नंतर सांगता हे जेन्ना स्टेट ऑफिस जातले म्हणटा तेन्ना पणजे तुमचे आसतले काय ओवरऑल पणजे आसतलें कारण भारतीय जनता पार्टीच्यो एक्टिव्हिटी कितल्यो चलतात आनी त्यामुळे बाकीचे दुसरे उपक्रम हे त्या थंय जातले कारण ते कार्यालय आमी पण मेन प्रदेश कार्यालय जे आसा तें आमचें थँक्यू ओके